दानियेलाच्या पुस्तकांतले वाचप. जुदाच्या राया जेहोयाकीमाचे राजवडकेच्या 3ऱ्या वर्सा बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझरान जेरुसलेमाक येवन ताका वेढो घालो. सर्वेस्परान जुदाच्या राया जेहोयाकीमाक ताच्या हातांत दिलो. देवाच्या मंदिराची थोडी आयदनांय ताणें ताच्या हातांत दिली. नेबुकदनेझरान ती शिनार देशांत व्हेली आनी आपल्या देशाच्या भंडारांत दवरली. रायाळ आनी कुलीन घराण्यांतल्या थोड्या इस्रायेलीतांक हाडूंक रायान आपल्या मुखेल हिजड्या आस्पेनासाक आज्ञा दिली. ते जावंक जाय असले कुडीचो कसलोस अवगुण नातलेले तरणाटे, रुपेस्त, सुशिक्षीत, शाणे आनी रावळेरांत सेवा करूंक योग्य आसलेले. आस्पेनासान तांकां कालदेया घरांची भास उलोवंक आनी बरोवंक शिकोवंक जाय आसलें. रायाच्या मेजा वयले जेवण आनी दाकासोरो तांकां दिसान दीस दिवंक जाय म्हूण रायान थारायलें. 3 वर्सां तांकां शिक्षण दिवंक जाय आसलें आनी त्या उपरांत तांणी रायाचे सेवेक लागूंक जाय आसलें. तांचे मदें जुदाचे कुळयेंतले दानियेल, हनानिया, मिशाएल आनी आजारिया आसले. पूण आपूण रायाचे जेवण जेवन आनी दाकासोरो पिवन आपणाक बसतावचो ना म्हूण दानियेलान निश्चय केलो. देखून दानियेलान आपणाकच बसतावंक मुखेल हिजड्यान ताका खारान दिवं नये म्हूण ताणें ताचे लागीं विनंती केली. देवान दानियेलाक मुखेल हिजड्याचो मोग आनी ताची दया लाबयली. मुखेल हिजड्यान दानियेलाक म्हळें, हांव राया म्हज्या धन्यांक भियेतां. ताणें तुमचे खाण आनी पिवण थारायल्यात. तुमी तुमचे प्रायेच्या 2ऱ्या तरणाट्या प्रास भागलेले दिसता जाल्यार तुमकां लागून राय म्हजी तकली कापीत. दानियेल, हनानिया, मिशाएल आनी आजारिया हांचेर मुखेल हिजड्यान नेमलेल्या कारभाऱ्याक दानियेलान म्हळें, दया करून 10 दीस तुज्या सेवकांची परिक्षा कर. आमकां खावंक तरकारी आनी पियोंक उदक दिवंक लाय. उपरांत आमचो चेहरो पळय आनी तशेंच रायाच्या मेजा वयले जेवतेल्या तरणाट्यांचो चेहरो पळय. मागीर तुका दिसता त्या प्रमाणे तुज्या सेवकांक कर. ताणें ही विनंती मानून घेतली आनी 10 दीस तांची परिक्षा केली. 10 दीस भरल्या उपरांत ते रायाच्या मेजा वयले जेवलेल्या तरणाट्या प्रास अदीक भलायकेवंत आनी दाटे मोठे दिसताले. देखून कारभाऱ्यान तांचे नेमलेले जेवण आनी दाकासोरो काडून तांकां तरकारी दिली. ह्या सोगू तरणाट्यांक देवान गिन्यान दिलें आनी तांकां सगळ्या साहित्याची आनी जानवायाची वळख करून दिली. दानियेलाक हर एक जिनसाच्या दर्शनाचो आनी सपनाचो अर्थ दिवचे देणें आसलें. तांकां आपणा मुखार हाडूंक रायान नेमलेलो वेळ आयलो तेन्ना मुखेल हिजड्यान तांकां नेबुकदनेझरा मुखार हाडलें आनी राय तांचे कडेन उलयलो. दानियेल, हनानिया, मिशाएल आनी आजारिया हांचे सारको सगळ्या तरणाट्यां मदें कोणूच नातलो. देखून ते राज दरबाराचे सांदे जाले. कसलेय जानवाये आनी विवेका विशीं रायान तांचे लागीं विचारले जाल्यार ताच्या आख्ख्या राज्यांतल्या जादूगार आनी मंत्रवादी प्रास ते 10 वांट्यांनी अदीक हुशार आसले. दानियेल सिरूस रायाच्या पयल्या वर्सा पर्यंत थंय रावलो. देवाचे उतार हे. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. देवाळाच्या धर्मपेठेंत दान देणी घालतेल्या ग्रेस्त मनशाक आपले दोळे उबारून जेजू पळयवन आसलो. एक दुर्बळे विधवीन तांब्याचे 2 पैसे धर्मपेठेंत घालताना ताणें देखलें. तवळ तो म्हणालो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, हे दुर्बळे विधवीन हेरां सकटां प्रास चड दान घालें. कित्याक हेरां सकटांनी आपले ग्रेस्तकायेंत भरोन उरलेल्यांतले घालें, पूण हिने आपले दुर्बळकायेचे म्हणजे आपले थान बुकेचेंच दिलें. देवाचे उतार हे.